हालेलुया. थँक यू जीजस. या वेळापासत या दिसापासत तुका वाखाणटा. लिबोराहांता रामा सिकेत्र लांदे ओब्रिहिनामा कोरोमोंत्रो रमा सिकेत्र लांदे. ग्लोरी आणि महिमा, स्तुती आणि आराधना आमच्या जिविताच्या देवाक, आमच्या जिविताच्या देवाक. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, परतून देवान आमकां एकठांय केल्यान ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, कित्याक तो योग्यतेचो देव आसा, तो बरो आसा आनी तेचे भाशेन दुसरो कोण ना. पळयात स्तोत्रां 37वें स्वर आणि 30 आणि 31 ओळ आमकां सांगता. साम चॅप्टर 37 वर्स 30 आणि 31. भक्ताच्या ओटांतली व्हांवता जाणवाय, तांचे जिबेर आसात ती उतरां सारकी, तांच्या काळजान रिगल्या आपल्या देवाची समूर्त, चलतना तांचो पांय केदीस निसारना. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता. पळयात साम स्तोत्र. भक्ताच्या ओटांतली व्हांवता जाणवाय आनी तांचे जिबेर आसान ती उतरां सारकी. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, जे देवाची भक्त आसात, देवाची भक्ती करतात ना, तेंच्या जिबेर आसान फकत देवाचीच उतरां, देवाची उतरां, देवाची जाणवाय. कित्याक ती देवाची भक्ती करतात, देवाची उतरां वाचतात, आयकतात आनी ती पाळतात. तांच्या काळजान रिगल्या आपल्या देवाची समूर्त, चलतना तांचो पांय केदीस निसरो ना. पळयात मोगाच्या भाव भयण, जी कोण नियमशास्त्र फॉलो करता तेंचो पांय केन्नाच निसरचो ना, ती केन्नाच जिवितान आपल्या खाला पडची ना. हें देवाचें उतर सांगता. ज्या वेळार आमचे जिबेर देवाची उतरां आसतात, ज्या वेळार आमी नियमशास्त्र फॉलो करता, त्या वेळार आमी केन्नाच खाला पडोंक शकना, आमचो केन्नाच नाश जावचो ना. हें खूद दावीद राजा म्हणटा. कित्याक दावीद राजान अनुभव केला आपल्या जिवितान. ही देवाची उतरां ताणें आपल्या जिबेर दवरल्यान आनी देवाचे नियमशास्त्र फॉलो केला आनी देखून देवान ताका साबार रित्यांनी ब्लेस केला. आज देवाचें उतर दावीद राजा आमकां हेंच सांगूंक सोदता, तुमच्या जिबेर आसुनी ती देवाची उतरां आनी तुमच्या काळजान आसुनी देवाचें नियमशास्त्र. आनी ज्या वेळार ह्यो दोनूय वस्तू तुमच्या जिवितान आसात, 100% मोगाच्या भाव भयणांनो, तुमी केन्नाच खाला पडोंक शकनात, तुमचो पांय केन्नाच घसरोंक शकना, तुमी केन्नाच कश्टान आसूंक शकनात, तुमी केन्नाच दुखान आसूंक शकनात. कित्याक तुमी खरी देवाची भक्त आसात आनी तुमी खरी देवाची भक्ती करतात. आनी हें खूब म्हत्वाचें मोगाच्या भाव भयणांनो. देवाची उतरां आनी देवाचें नियमशास्त्र आमकां संपूर्ण करतात, ती देवाची उतरां आनी देवाचें नियमशास्त्र. पळयात जायत्या जाणांक मोगाच्या भाव भयणांनो दिसता आमी एकसुरी आसा. ना, आमचो स्वामी आमच्या सांगाता आसा, आमचो स्वामी आमच्या सांग देखून आमकां कसलीच भिरांत ना. देवाची उतरां आमच्या सांगाता आसा. हालेलुया. खुशालकायेन ह्या गिता वरवीं आमच्या सोमयांक देव दिन वाचुया, सोमयांक दिन वाचुया. जिणेच्या सूर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेहटांनी चमकोतलो गायोनांनी. जिणेच्या सूर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेहटांनी चमकोतलो गायोनांनी. एक सुरो आवनुय सोमी आसा मोजेताय, ताची संगी आसतना उपगन म्हाका भोगना. एक सुरो आवनुय सोमी आसा मोजेताय, ताची संगी आसतना उपगन म्हाका भोगना. जिणेच्या सूर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेहटांनी चमकोतलो गायोनांनी. जिणेच्या सूर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेहटांनी चमकोतलो गायोनांनी. सोम्याचो उजवो हात मोजेर आसा दीस रात,
ताच्या हातान आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना. सुमीच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. ओडवी काय गिरेस्कार म्हाका सगळें कित्याक जाय. सोमी मोजे वर्ते दायज ताका कोणचे सोरी जाय. ओडवी काय गिरेस्कार म्हाका सगळें कित्याक जाय. सोमी मोजे वर्ते दायज ताका कोणचे सोरी जाय. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. स्पिरिट ताणें दिला खेरीत आर्गा स्तुती गावूंक कोंडीत म्हाका ताकचें ना. सोम्याचो स्पिरिट ताणें दिला खेरीत आर्गा स्तुती गावूंक कोंडीत म्हाका ताकचें ना. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. सोम्या स्तुती जावं वर्ते जावं दी ताचें नांव. जावं दी मोहिमा आनी मान सदां गाजून स्तुती गान. सोम्याक स्तुती जावं वर्ते जावं दी ताचें नांव. जावं दी मोहिमा आनी मान सदां गाजून स्तुती गान. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायो. सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे दाय. ताच्या सोंगी आसतना उपगोन म्हाका भोगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे दाय. ताचे सोंगी आसतना उपगोन म्हाका भोगना. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेळटांनी चमकतलो गायोनानी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे दाय. ताची सोंगी आसतना उपगोन म्हाका भोगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे दाय. ताची सोंगी आसतना उपगोन म्हाका भोगना. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून आमी केन्नाच ह्या संवसारान एक सुरी ना. Praise the Lord. केन्नाच सजमान घेयात आमी ह्या संवसारान एक सुरी ना. ज्या ज्या वेळार संवसार तुमकां एक सुरो पाडूचो प्रयत्न करता त्या वेळार सजमान घेयात. देव तुमच्या सांगाताक आसा. आमेन. देवाचें उतर तशेंच सांगता, हांव केन्ना तुमकां सांडचो ना. हांव केन्नाच तुमकां परो घालचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय बायबल जर वाचतात जाल्यार 365 परस जास्ती टायम देवाच्या उतरान बरयलां, भियो नाकाय, हांव तुज्या सांगाताक आसा. भियो नाकाय, हांव तुज्या सांगाताक आसा. सो
इतले टायम कित्याक देव म्हणटा भियो नाकाय, हांव तुज्या सांगाताक आसा. हेचो अर्थ अशा भाशेन आसा, जंय तुमकां भिरांत दिसता थंय सर्वीस फॉर देव आसा. आमेन. सर्वीस फॉर देव आसा. पळयात, आमच्या जिवितांत हर एक मनशा ज्या वेळार आमकां फाटी घालूंक सोदतात वा ज्या वेळार आमकां बोगलाट घालूंक सोदतात, ज्या वेळार आमकां आमच्या जिवितांत त्रास दिवंक सोदतात, सदांच मतीन धरात, देव आमच्या सांगाताक आसा. आमेन. ज्या वेळार देव आमच्या सांगाताक आसा तर न्यायकारांतलें उतर अशा भाशेन सांगता, जर देव तुज्या सांगाताक आसा जाल्यार तुज्या विरुद्धाक कोण उबो रावतलो. आमेन. कित्याक ज्या वेळार आमी खंयच्या मनशाच्या अगेन्स्ट उबी रावता आनी तो जर मनीस जर देवाचो सेवक आसा जाल्यार तुमी त्या मनशाच्या अगेन्स्ट उबी रावनात, तर तुमी देवाच्या अगेन्स्ट उबी रावतात. प्रेज द लॉर्ड. सो सारकें आमी आमच्या जिवितांत चिंतूंक जाय, हांव खंयच्या जर देवाच्या सेवकाच्या आड उलयतां वा हांव देवाच्या खंयच्या कामाक त्रास घालता वा हांव खंयच्या देवाच्या कामाक लांब करता, तर तूं त्या भुरग्या सांगाताक करनाय, त्या खंयच्या देवाच्या सेवका सांगाताक करनाय, तर तूं देवाच्या सांगाताक करता. आमेन. पळयात, ज्या वेळार पावलू दामस्काक वयतालो आनी दामस्काक वयताल्या वाटेन पावलू त्या जे कोण जेजू क्रिस्ताचो प्रचार करूंक वयताले वा प्रचार करताले वा जेजू क्रिस्ताचे उतर सांगताले, तांकां उतर दिवचें ते थांबयताले. प्रेज द लॉर्ड. तांकां ते उतर दिवचें थांबयताले. आनी ज्या वेळार जंय जंय देवाचो प्रचार जातालो थंय थंय भागीवत पावलू थंय तांकां बंदी करतालो. प्रेज द लॉर्ड. आनी अशाच एका टायमार भागीत पावलू दामस्काच्या वाटेर वयताले. एक्ट चॅप्टर 9 त्या धर्मतांचो इतिहास 9 विसरा. तो दामस्केच्या वाटेर वयता आसतना तेका थंय एका सुर्याच्या उजवाडा भाशेन उजवाड दिश्टी पडलो. आनी उजवाड ज्या वेळार दिश्टी पडलो त्या वेळार तेका त्या उजवाडांसून ताळो आयकूंक आयलो. आनी तो ताळो असो भाशेन आसलो, पावलू पावलू तूं म्हाका कित्याक म्हूण पिडापीड दिताय. हो. प्रेज द लॉर्ड. पावलू पावलू तूं म्हाका कित्याक म्हूण पिडापीड दिताय. तर पावलू म्हणटा, तूं कोण सायबा, तूं कोण सायबा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेचो आवाजान स्ट्रेन आसली, तेचो आवाज गाजत्या समुद्रा परी, तेचो आवाज सामर्थ्य परी. प्रेज द लॉर्ड. सो भागीवत पावलू म्हणटा, तूं कोण सायबा. ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. तूं कोण सायबा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी थंय फर्स्ट टायम ज्या वेळार भागीवत पावलू म्हणटा तूं कोण सायबा, त्या वेळार तो देवाचो पूत थंय नांव आपलें डिक्लेअर करता, हांव जेजू आनी तूं म्हाका पिडापीड दिताय. प्रेज द लॉर्ड. हांव जेजू आनी तूं म्हाका पिडापीड दिताय. पळय सजवून घेयात मोगाच्या भाव भयणांनो, पावलू जेजूच्या टायमाक नसलो, पावलू जेजूच्या मरणा उपरांत आसलो. ते देखून पावलूच्या टायमाक जेजू मेळोंक ना. सजमोन घेयात, मागीर पावलूच्या टायमार जेजू नसलो जाल्यार पावलू कोणाक पिडापीड दितालो. जेजूक तर पिडापीड दिनासलो. तर मागीर जेजू अशें कित्याक म्हणटा, पावलू तूं म्हाका कित्याक पिडापीड दिताय. ज्या वेळार पावलू पिडापीड दितालो ते देवाचे सेवक आसले, देवाचे सेवकायेन वाटे घेताले, देवाचे उतर परगटणारे आसले आनी जायते परीन आपलो वावर करताले. आनी पावलू भागयेंत तो वावर देवाचो थांबयतालो. सो जेजू क्रिस्त म्हणटा, हांव जेजू आनी तूं म्हाकाच पिडापीड दिताय. पळयात, भागयेंत पावलू देवाचो वावर थांबयतालो आनी जेजू म्हणटा, हांव देवाच्या भुरग्या सांगाताक आसा, हांव जी देवाची सेवकाई करता त्या भुरग्या सांगाताक आसा. जर तूं तांकां पिडापीड दिताय तर तुमी जेजूक पिडापीड दितात. आमेन.
सदांच मतीन धरात बाबा. पळयात हेतून 2 भाग आसात. भाग्येत पावलू थंय तो उजवाड पळोवन ब्लायंड जालो, आंधळो जालो आनी भाग्येत पावलू कांयूच दिश्टी पडोंक ना. भाग्येत पावलू भियेलो आनी भाग्येत पावलून 3 दीस पवित्र पुस्तक म्हणटा कांयूच खाल्लें ना आनी कांयूच पियालो ना. आमेन. पळयात भाग्येत पावलून त्या वेळार आपलें जिवीत बदललें. प्रेज द लॉर्ड. आनी जर जिवीत बदललें नसतें तर आज भाग्यंत पावलू भाग्यंत आसतलो नसलो, खंयच्या वेगळ्या जाग्यार आसतलो. पळयात ज्या वेळार तुमी देवाचें उतर सांगणाऱ्या सेवकांक आडायतात त्या वेळार तुमी तांकां आडायनात पूण देवाच्या मोहिमेक आडायतात. आनी जो कोण देवाच्या मोहिमेक आडायता तो संपूर्ण कायेन देवाचो आपल्या जिवितांत श्राप मागून घेता. आमेन. सजवून घेयात बाबा. देवाचें काम हें, देवाचें रास हें आमकां देवाच्या राज्यान कोणाक बांद करूंक जायना वा कोणाक बांद फासान दवरूंक जायना. सजवून घेया. कोणाकूच बांद फासांक दवरूंक जायना. पळयात आमी वा आनीक खंयचो ब्रदर वा आनीक खंयचो देवाचो सेवक जावं मागीर फादर आसो, सिस्टर आसो आनी कोणूय आसो, जर तुमी तेंच्या वांगडा जर झुजतात, तेंच्या वांगडा जर बोगलाट घालतात, तेंच्या वांगडा जर फटफटींगपणां खेळतात तर तुमी तेंच्या सांगाताक खेळनात तर तुमी देवा सांगाताक खेळटात. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाच्या उतरान चलोंक जाय म्हटल्यार आमकां देवाची उतरां मानून घेवन तितून शिकोवन चलोंक जाय. आमेन. देवाची उतरान चलोंक म्हटल्यार कितें बश्टेच न्हू. बश्टेच चलोंक जायना. ती उतरां खरेंच मानूंक जाय आनी खरेंच भाशेन तेचें जिवीत चलोंक जाय. पळयात भाग्येत पावलू खेरीज भाशेन जुदेवाचो मुखेली आसलो, तेका धर्मग्रंथ जाणा आसलो, तेका पवित्र पुस्तक जाणा आसलो, पूण पवित्र पुस्तक जाणा जावन तो पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलनासलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार तेका सजमलें जें हांव पवित्र पुस्तक वाचतां, जी हांव स्टडी करतां तेंच पवित्र पुस्तक जेजू आसा, त्याच वेळार तेणें आपलें जिवीत बदललें. आमेन. हें जिवीत दर एकल्याक देव चान्स दिता. हर एका वेळार खंयच्या ना खंयच्या प्रवाद्या वरवीं बायबल क्लियर म्हणटा आदी प्रवाद्या वरवीं उलयलो आनी आतां देव मनशाच्या पुता वरवीं उलयता. आमेन. आतां मनशाच्या पुता वरवीं उलयता. सो जर देव आजुनूय पासून उलयता जाल्यार आमी तें उलोवप आयकोंक जाय, आमी त्या उतरांनी चलोंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्तूच म्हटल्यार देवाचें उतर आहा आनी देवाचें उतारूच म्हटल्यार जेजू क्रिस्त आसा. जर आमी जेजू क्रिस्ताचें उतर फॉलो करता तर आमी जेजूक फॉलो करता आनी जेजूक फॉलो करता तरूच आमी देवाच्या उतराक फॉलो करता. आमेन. सो पळय हाचें उतर ब्लेस आसा. कित्याक जाणा हें उतर जितलीं जाणां आयकतात ती सेम रावनान तेंचें जिवीत बदलतलें, तेंचें थिंकींग बदलतलें, तेंचें मन बदलतलें आनी सर्वेस्पराक भियाणारी जातली. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या भुरग्यां पासून तेंच्या जिविता पासून हांव पळयतां एक सामर्थ्य देवाचें उतारतना. हांव पळयतां ह्या वेळार जायत्या जाणांचे जे दोळ्याचे प्रॉब्लम्स आसात ह्या वेळार सॉल्व जाताना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, दोळ्यांसून आग येताना, दोळ्यांसून आनी एलर्जी कसली जाताना, रायट सायडचो दोळो ह्या वेळार हील जाताना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पळयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान थंय हिलींग येताना पळयता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान थंय मिरेकल्स येताना पळयता. सम एलर्जी प्रॉब्लम्स आसा. आयज जितल्या जाणांचे दोळ्यांचे प्रॉब्लम्स आसात तितल्या जाणांक ह्या वेळार जेजू क्रिस्त हील करतना पळयता. देवाचें सामर्थ्य देवताना पळयता. दोळ्यांसून पेन जातालो त्या वेळार थांबताना पळयता. दोळ्यांसून जलन जाताली, दोळ्यांसून आग येताली ती वेळार थांबताना पळयता. दोळ्यांसून एक भाशेचो पस कसलो येतालो आनी ते पस एक कंटिन्यू येतालो आनी ते पस कसो दोळ्यांसून घाण येयल्या भाशेन येताले ती जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या वेळार थांबता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता आनी देव सदां काळ तुमच्या सांगाताक आसा. आमेन.